वेपारी संघटना ज्यो मागचा ज्यो काही ग्रेव्हन्सीस आसा त्यो सीएमा पर्यंत घेवन गेल्यात एक्झॅक्ट कितें तुमकां आश्वासन दिलां आनी तुमच्यो ग्रेव्हन्सीस कितें आसल्यो मातशें. नमस्कार. आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें की माननीय मुख्यमंत्री भाजपाच्या ऑफिसान येवपाचे आहा तेन्ना आमी ठरयलें की कमिटीन की मुख्यमंत्र्याकडे येवन मेळपाचें आनी आमचे जे पेंडींग इश्यू आसात लीज रिन्युवल जावं आनी जे सीएमान जे आश्वासन दिल्लें आमकां की 1 तारखे पयलीं करता म्हणून ते इश्यू आमी परत सीएमाक घडोवन मांडले सगळे. आनी सीएमान आतां आमचो मेन इश्यू आसला आयज पळय जे आमचे रँट आसा पळय ते स्टॉप केले. जवळ जवळ आतां 3 म्हयने जाले आमचे रँट म्युन्सिपालिटी स्टॉप केला. सो आमचो इमिडिएटली इश्यू आयज आसलो सीएमाक आमी रिक्वेस्ट केली की ते रँट ताबडतोब स्टार्ट करचें म्हणून. सीएमान ते मान्य केला की आणि आपण फाल्यां आयच्या इन्स्ट्रक्शन दिता फाल्यां तुमी वचून सीओक मेळा म्हणून सांगला आणि आपण पहिली रँट तुमचे स्टार्ट करता अशें सीएमान आश्वासन दिलां. रँट स्टॉप केला म्हटल्यार जे भाडे भरतात पळय आतां आमचे इश्यू आमचे गव्हर्मेंटा कडेन उदक चालू आसलें म्हणून म्युन्सिपालिटीन आमचे भाडे भरता पळय ते बंद केल्ले. आमची मागणी आसली की आदले रेटींचे आमचे चालू रेट आसा पळय त्या रेटीन भरचे म्हणून त्या खातीर ते भाडे बंद केल्ले. आतां आमी 3 म्हयने जाले आमचे भाडे घेवंक ना. तर वेपाऱ्यांच्या मदीं एक अस्वस्थता आसा की बाबा भाडे कित्याक घेयना म्हणजे फाटीं तर तांकांय रेव्हेन्यू लॉस जाता. आमी सीएमाच्या फुड्यान 3 नजर धाडून दिले. सीएमान सांगला की फाल्यांच्यान आपूण सीओक सांगता आनी फाल्यांच्यान भाडे सुरू करता. आनीक 2 बाकीचे इश्यू आसले महत्वाचे ते चालू आसा ते डीएमए कडेन इश्यू चालू आसा ते सुद्दां आपूण लक्ष घालता सांगलें. जनता दरबार साखळेत दर शेनवाराक येता. पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळे लोक येता. बट एज अ भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका पब्लिकाकूय हांव खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांकूय मेळपाक जाय. सगळ्या नॉर्थ सायडीतल्या कार्यकर्त्यांक पेडण्या पासून बार्देस पर्यंत ह्या कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर आज हांव आमच्या म्हापशेच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत 4 पासून आतापर्यंत बसलेलो. सगळ्यांक इंडिव्हिज्युअल मेळून तांचे प्रॉब्लेम्स व्हेरियस टायप प्रॉब्लेम्स कोणाच्या माझ्या घराचो विषय कोणाचो मुणकारीयलचो विषय कोणाचो वाटेचो विषय कोणाचो रस्त्याचो विषय असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स घेवन लोक आयिल्ले. ओके तांचे ते प्रॉब्लेम टायम टू टायम तांकां कन्सर्न जो कोण आसा पीआय आसतलो डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसतलो तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन ते रिझॉल्व करपाक लायल्या. म्हाका खात्री आसा ते रिझॉल्व जातले. खूब बरो रिस्पॉन्स खूब मोठ्या प्रमाणात पेडण्या बार्देस हांगासर सगळे कार्यकर्ते आयज हांगासर हजर आशिल्ले. तांचे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपाक म्हाका खोस पोसता. सर म्हापशेकारांचे मेजर ग्रीव्हन्सेस कितें आशिल्ले? म्हापशेकारांच्यो मेजर ग्रिव्हन्सीस जे आहा पळय न्ही ते तांचे रस्ते आसतले कचरो आसतलो ह्या सारकेल्यो वेगवेगळ्यो ग्रिव्हन्सीस तेंच्यो मेजर ग्रिव्हन्सीस आहा. पूण हांवें सीओ आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की ते जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी रिझॉल्व करचे. स्वताच्या घराचे विशय आशिल्ले. म्हापशेचे एमएमए तुमकां मेळिल्ले आसा वरच्यान? हय म्हापसाचो एमएलए आमचो सगळे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपाक कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. पण एका 2 गजाली आसा. म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफांनी बी व्यवस्थीत रित्या काम करपाक जाय आनी लोकांनी बी टायम टू टायम गार्बेज जी आहा पळय न्ही कलेक्शन करपाक घरा कडल्यान येता तेंच्याच कडेन दिवपाक जाय. जाल्यार प्रॉब्लेम जे आहा ते जाता तितके बेगीन रिझॉल्व जातले. मर्चंटाचो डिमांड कितें आसा? तांचो जो विशय तेंच्या 3 म्हयन्याचे भाडे घेवून आशिल्ले ते हांवें सीओक इन्स्ट्रक्शन दिलां जाता तितके बेगीन घे म्हणून. चला नाका